भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे तेंसा। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदा सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदा सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदा सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन। सरल्या भावार्थ्यां पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो अंकवार मोरयेतावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पतकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन। आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशें सता आनी सदां सर्वता आमेन। दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू मळ्यान मागतना रगत गमेता। जेजू मळ्यान मागोंक वेताना दुखेस्त आनी कंतिश्ट जालो। म्हजें काळीज दुकान भरलां
आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता म्हणालो तो. आपणा मुखार आसचे कश्ट मरण पळोवन जेजू इतलो कश्टलो की ताचो घाम रक्ताचे थेंबे जालो. पूण बापाच्या कुशेक कालसावन कुर्साचे वळवळे सोसून मनशांक बचावी दिवंक जेजू धैर्यान मुखार सरलो, कित्याक सर्गींचो बाप ताका धैर्य दितलो. आपणाक संवसारी धाडलेल्या सर्गींच्या बापाची कुशी जारी करून ताणें आपणाक करूंक दिल्लें काम संपोवचें हेंच जेजूचें खाण आनी जेवण जावन आसलें. जेजू आपल्या बापाचेर विश्वासलो आनी कुशी समजोवंक मागण्या मुखांत्र पेसाडलो. तरी ताच्या बापान ताचे वयली कश्टांची काल्स निवारूंक ना. बगार कुर्साचें मोर्न सोसूंक सर्गींतावन देवदूत धाडन धैर्य दिलें. अशें ताच्या कुर्सा मरणा वरवीं मनशा कुळाक सोडवण लाभता म्हूण जेजूक स्पश्ट केलें. आमच्या सोडवणेच्या कामान सोडवणदाराची माता सावन भोव दुखेस्त जाल्ले भोव भाग्यवंत ओंकार मरये, जेजूचे कृपेन ह्या जिणेच्या संकश्टा मदें देवाची कुशी जारी करूंक तूं आमकां आदार दी माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आंबोक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदेन तशी सता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी, एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स
आसल्यांक सर्गार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर सोम्या जेजूक खांब्याक बांदून जेरबंदांनी मारतात. जुदेव मुखेल्यांनी पिलातान तांकां जेजू आनी बाराबासा मदें मिंचवणी करूंक अवकाश दिल्ले वेळी तांणी बाराबासाक मागलो आनी बरें केल्ल्या जेजूक कुरसावंक जाय म्हूण बोब घाली. बरें केल्ल्यांक सुटका आनी वायट केल्ल्यांक शिक्षा दिवची सहज. पूण जुदेव मुखेल्यांच्या मतींत काळोख भरलो देखून तांणी संवसाराच्या उजवाडाकच नाश करूंक साधन केलें. शेकी तांच्या साधनान ते जिखले आनी निरापराधी जेजूक अपराधी केलो. शेकी जुदेवांक खुशी करूंक पिलातान जेजूक जेरबंदांनी मारयलो. पिलात आनी जुदेव मुखेल्यांक खुशी करचे खातीर आपणाचे हुद्दे सांबाळूंक निरापराधी जेजूक मरणाचें फर्माण दिवंक कबूल जालो. तो लोकांक भियेलो, देवाक भियेलो ना. ताका हुद्दो गरज दिसलो, नीत न्हय. पिलात आनी जुदेव मुखेली खंडीत जावन गुन्यांवकार जावन आसात. पूण आयच्या संवसारांत हजारांनी निरापराधी अपराधी जातात. हे वेळी आमी तांची बिरमत पावल्यार पावना. बगार तांचे थंय अनितीक वळख जाल्ल्या क्रिस्ताक नीत दिवंक साधन केल्यार मात्र आमी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जाता. तर आमी सतानितीचे दूत जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेत भरलेले सुमी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या
सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सर्गार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर सोमयेन जेजूच्या मस्तकार कंट्याचो मुकुट संसितात. तो शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नमानकर म्हणूंक लागले, नमान तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताचेर तिंपी उडयतले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकीन ताची केळकुळां करून जाल्या उपरांत तांणी ते रक्तांबर वस्तूर काडले आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. जेजू सर्ग संवसाराचो राय. देव सैबांत तो ससनीक सर पदवेदार सर्व जाणार. ताच्या पाशाव्या वेळार मनीस ताची केळकुळां करतात. पूण जेजू मावून रावता आनी गर्वा वरवीं पडलेल्या मनशा सैबाक ल्हानविकायेची देख दिता. सैतान ह्या संवसाराचो अधिपती जावंक आपल्या दलाल्या मुखांत्र संवसारांतली पदवी आनी मान आपारसिता. मनशांकी पोकळ दौलतीक बली करून निमाणे तांकां तो निराशी करता. कित्याक मनशांच्या वैभवांच्यो वाटो तांकां पायतात पोंडाक मात्र. पूण जेजू बरी ल्हानवीक कलतें जावन जियेतल्यांक सर्गारासान ताच्या सिंहासनाचेर तो बसयतलो. दुखीच्या बाल्यान आत्म्यान पपसल्ले भोव भाग्यवंत उंकवार मरये. जेजून आमकां जोडून दिल्ल्या सोडवणे वरवीं कलत्या आनी बळ्या काळजाची जावंक तूं आमकां शिकय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आंबोक शिताव. तशी आमची पातकां आंबोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कोरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कोरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कोरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कोरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कोरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कोरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कोरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कोरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कोरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कोरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक
पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदेन तसे सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी, एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स, आसल्यांक सर्गार वोन पाय. चवथो मिस्तेर. सोमी जेजू कालवार पर्वत पर्यान कुरीस व्हांवून वेता. जेजूक घेवन वेता आसतना सिरेनगांवचो सिमाव नांवाचो नाडाक गेल्लो त्या वाटेन पाटी येतलो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचोंक ताच्या खांदार तो दिलो. वडयेक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडताल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुंवोन तांकां सांगलें, जेरुजलेमाच्या दुवानू, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्या बाळा पासत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले, वांजड्यो प्रसूत जावंक नातल्यो आनी पानो दिवंक नातल्यो स्त्रियो बागीच सै. तवळ ते पर्वताक म्हणटले, आमचेर पडा, आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांकडांक अशें घडटा तर सुक्या लांकडांक कितें घडना जायत. आमच्या जिणयेच्या कुर्सा वाटेर जायते सिरेनाचे सिमाव आनी जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो आमकां आदार दितात. ती आमकां जेजूचो निस्वार्थपणी मोग आनी पाटलाव करूंक शिकयतात. पूण आमी उतरांनी मात्र मोग केल्यार पावना. बगार कश्टांतल्या ताच्या भावा भयणींक आमी आदार दिवंक जाय आनी तांचे थंय जेजूचे मुखामळ आमी पळोवंक जाय. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेत भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस.
जेसो भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर सुमीन जेजू कुर्सार उमकळोन आपले माये मुखार प्राण करता. सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत जेजू कठीण वळवळोन कुर्सार उमकळ्ळो. कुर्सार उमकळतेल्या जेजूक नियाळन साबार सांत उद्गारून म्हणटात, म्हजो मोग कुर्साक किळायला. वय जेजूचें कुर्साचें मरण आमचे सोडवणे पासत जेजून केल्लें मोगाचें बलिदान. जेजून एकच फावटी केल्ल्या आपल्या कुडीच्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्याव. कित्याक जेजून आपल्या कुशेन मरण सोंसलें. ताच्या दुस्मानांनी ताचें मरण ताची सोलवण म्हूण लेखलें. पूण जेजूचे पाडतीन ताचें मरण ताची जीक देखून तो संपादले म्हणटा आनी आपलो आत्मो सर्गींच्या बापा आदीन दिता. कुर्सार उमकळसो जेजू ताच्या मिसावाचो शेवट आनी संपूर्णता परगडता. जिणेन तशें कुर्सार ताणें आमकां बापाचो मोग परगटलो आनी ताचे शिकवणेक तो विश्वासी रावलो. कुर्सार तावन ताणें ताच्या दुस्मानाक बक्षिलें आनी उजव्या सोराक सर्ग उगडापो केलो. शेकी कशें जिणेंत तशें मरणांत ताकाच ताणें बापाक समर्पिलो. दुखेस्ती दुलोब मरये जेजू कुर्सार मरतना तुजी बोगणां कोण वर्णीत. जेजूच्या मरणा वेळी तूं उबी आसले बरी आमच्याय मरणाच्या काळी तूं विनाती कर आनी सर्गींच्या बापाच्या हाती आमचे आत्मे वपसून दिवन प्राण करची कृपा तूं आमकां लाभय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो.
भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदेन तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणीये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळका या दुखाच्या कोंडांत आसता. अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तू आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मरिये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तच्या बसवण्या कमी फौसांचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयकामका. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकामका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मरिये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. बहु नितळी माये आम्हा पासत विनंती कर. खत नातले माये आम्हा पासत विनंती कर. आपुट्ट माये आम्हा पासत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. सडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भौशाणी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. माना पात्र अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. परगटूंक फाव जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर. दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासत विनंती कर. दाडियाच्या बुरसा आम्हा पासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर.
कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनंती कर. सर्गींच्या दारवाट्या आम्हा पासत विनंती कर. पांत्याफराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर. बोडव्यांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अंकवारींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सोमेश सांता भक्तांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सैमाच्या कथा विणगरबी सांभाळले राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनंती कर. बहु पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले. बोगोस आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले. दयेन ऐक आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले. काकुळ तामची कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपारवो करी नाका पण समेस्त विघ्नांतली आमका सदांच निवार आनंद बरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौसवचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आणि जिवंतपणा वरवी शासनाचे बचावेचे इनाम आमकां सोडून दवरला. भाग्यवंत अंकवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतो आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतो बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 27 30 आनी 8. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अंकवारी सरशेन पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या अंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सरस्पर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजी आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यसन सरस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन सलमोनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटाले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हातारी प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सरस्पराची साकण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतार हें. देवाक मेसवंक आमी कितें सकड करता? बलिदानां, अर्पणां, मागणी, विनवण्यो. हाकाच लागून आदी लोक होम बलयो भेटयतलो. आपली पातकां वळखून घेवन दोश परिहाराक बलयो भेटयतलो.
पूण हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकता ही सक्कड देवाक मेसवली नात, ही बलिदानां देवाक मानवली नात, तर कितें तें देवाक मानवता तसलें? तुजी खुशी करूंक हांव आयला सर्वेस्परा. आमी आज आयकल्लो हो उद्गार आनी ताचे प्रमाणे रुपीत जावचें आमचें जिवीत देवाक मेसवाता, सर्वेस्पराक मानवाता. आज बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडिल्ली परब संभ्रमतना भाग्यवंत मोरयेचें विधेयपण, देवाची खुशी करूंक सदांच खुशी व्हरचें बरें मन आमचें थंय जावं म्हूण आमी मागया. सांत आंतोनीक नोवेन. सांत आंतोनी, आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सरस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बावडताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळोव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. हे वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न चूक अनवारा देंवचार आनी सर्व तरांची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्ये थंड जातात, थोंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागल्लें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपायक राचार नपैन जातात आनी आमच्या गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयणी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतले व्हडा आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. हे निस्कळपणाच्या दव्या फुला, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, कलतेपणाच्या नीज आश्र्या, भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा. हे अनंतभरीत संत आंतोनी, देव पुताक तुज्या हातान घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परतून मागता, तुज्या पदवेदार आदाराकाल म्हाका कानगे. देवान तुका दिल्ल्या साबार देन्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष जावन आसा. मुजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेन म्हाका पाव. सक्कड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोम्याची साकरीकन तुजे सांगता ससनाच्या ससनाक ताका वाकाणूंक, ताका बोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गाराजान म्हाका पावय. आमेन. बापसाहेबाच्या इराद्या खातीर सर्व आमी आतां सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेरसे वेळी मागोंक विनवणी केल्ली सर्व ते सवा आमी सर्वेस्पर देवाक भेटोवया, आमची ते सवा सांगाता मेळोवया आनी आमच्या गरजांनी कश्टांचेर आमी सर्वेस्पर देवाचो आदार आनी बेसांवां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेरसान सहभागी जावच्या सर्व कुटुंबां खातीर आमी आतां सांगता मागया. मरी माय आपल्या पुता लागीं विनवणी करून दी. सर्वेस्पर देव सर्व कुटुंबांक व्हरत्या बेसांवांनी नेटोवन दी म्हूण मागया.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान साव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक विनोद गंगोळेचो मोगाचो नमान. रिगलो जेजू मळ्यांत ही करेस्माची कंतीक आमच्या मालगाड्या थावन आमकां आयिल्लें एक वर्त्या भक्तीचें तें दायज जावन आसा आनी जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ करूंक एक आमकां वर्ते एक अवकाश ह्या कंतिकेंत मेळटा. सरीसुमार 200 वर्सांची चरित्र आटापची ही आपुरबायेची कंतीक आमच्या मालगाड्यांत जेजूच्या कश्टाचो आनी पाशांवाचो नियाळ करूंक आमकां सहकारी जावन आसली. ह्या कंतिकेंत दुखीचे 5 मिस्तेर ते विणल्यात आनी ह्या 5 मिस्तेरांनी जेजूच्या कश्ट मरणाचें एक वर्तें चित्रण आमच्या अंतस्करणाक तोपचे बरी आमकां थंयसर पळोवंक आनी अनुभव करूंक मेळटा. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे ह्या कंतिकेचेर एक गायन फिल्म करूंक आमी निर्धार घेतला आसता. ह्या फिल्माचें काम येदोळच सुरवात जाला आनी खळमीत नासता निरंतर चलोन आसा. 40च्याकी चड कलाकार, तांत्रीक सिब्बंदी आनी हेर सिब्बंदी निरंतर वावुरून आसात आनी ह्याच एप्रिलाच्या 13 तारखेर ताळयांच्या आयतारा हें पिंतूर लोकार्पण जातलें. येदोळ पर्यंत असले प्रयत्न कोणी करूंक ना तरी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे मालगाड्यांचें दायज जगोवन दवरचें प्रयत्न आमचें जावन आसा. मोगाच्यानो ह्या योजना बाबतींत व्हडलो खर्च आसा आनी आमी तुमच्या बऱ्या मनाचेर आनी सहकाराचेर पातयेवन ह्या येवजणेंत मुखार सरन आसा. येदोळ पर्यंत दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या हर एका येवजणेक तुमी काळजा गुंडायेतावन सहकार दिला आनी तशेंच ह्या पिंतुराच्या येवजणेक तुमी फूल ह्या फुलाची पाकळी ते दिवन ही येवजण यशस्वी करूंक हांव तुमचे लागीं खालतेपणी विनवणी करनासा. मोगाच्यानो हे निरंतर उरचें तसलें दायज तुमच्या कुमकेन वर्त्या रितीर परजोळा दी म्हण हांव मागतां आनी जर तर तुमकां फूल ह्या फुलाची पाकळी दिवन ह्या येवजणेक कुमक करूंक मन आसा जाल्यार हांगासर आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर आमी हांगासर डिस्प्ले करनासा. ह्या नंबराक तुमी कॉल करियेन या व्हॉट्सअप करियेंत आनी चडीत विवर आपणावन ह्या योजनाक तुमी तुमचो मोलादीक सांगात दिवन आमकां कुमक करीचे म्हूण हांव विनोद गंगोळी खालतीकायेन तुमचे लागीं विनंती करता. सर्वांक देव बरें करूं. नमान तुका सर्गारान ये आमा परदेशांचे माये आसाव पैणार मागता उपकार कंती दुखी विघ्नानी वार क्रिस्ता माये दर्या सुक्रा पावतो पैणाऱ्यांक पाव म्हाका पावतो पैणाऱ्यांक पाव म्हाका नितळ निर्मळ सदां सांकवार पातकी रचनांक तुजो आदार केल्यान देखून तुझ्या पुतान
आमकां साल्वार रगत विक्राव हांव क्वार निर्मळ दर्या सुक्रा पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.